प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो आविस्वोर वोड 57 to 66 आनी वोड 80. 57 to 66 आनी वोड 80. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दोळे दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जाली. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारी तटाकली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळकान ह्यो घडण्यो गाजताल्यो. आनी आयकोतेल्यांनी त्यो आपल्या मोनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी भुरगो वाडटा वाडटा बुदीन घोट जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडटसोर तो ओऱ्यानंत रावतालो. हें देवाचें शिवर्तमान हें. भाव भयणीनो, आयज आमी परब करता जुआंव बातिस्ताची. आनी आयज आमी वाचता शिवर्तमानान जें आमी वाचप केलां, जुआंव बातिस्ताचो जल्मा वयर आमी आयज वाचप केलां. आनी आयज कितें घडटा, जेन्ना जुआंव बातिस्ताचो पाय देव मंदिरान आसलो, ताचें नांव झेकराय आसलें, ताका थंयचो आंज बोडवो गाब्रियल मेवता आनी ताका सांगता, बाबा तुजी बायल गर्भेस जातली आनी तुका एक पूत जातलो आनी तूं ताचें नांव जुआंव घालतलोय. पूण त्या वेळार जाकरिया तें मानना. तो म्हणटा, हें कशें जातलें, हांव इतलो म्हातारो आहा, म्हजी बायल म्हातारी आहा, हो वेळ न्हय आमकां भुरगो आनी आमकां भुरगें जावपाक. आनी त्या वेळार आंज बोडवो गाब्रियल जुआंव सांगता, जाकरियाक सांगता, म्हणटा, हांव आंज बोडवो गाब्रियल तुका ही बरी खबर दिवपाक आयला, पूण तुवें भावार्थ धरूंक नाय म्हणून तूं आतां मनो जातलोय. पूण त्या वेळार जेन्ना तुजो पूत जातलो तेन्ना तुका उलोवंक जातलें. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी वाचता की जेन्ना ताजो जोन जाता, जुआंव बातिस्ताचो जोन जाता, ताची आवय ताका ताचें नांव जुआंव दिता. पूण झेकरिया मनो आहा म्हणून तो आपल्या एका पुस्तकाचेर थंयसर बरयता ताचें नांव जुआंव जातलें म्हणून. जेन्ना ताचें नांव तो बरयता, ताचें नांव जुआंव म्हणून, तेन्ना ताचें तोंड उक्तें जाता, ताची जीब सुटली आनी तो आतां देवाची तुस्त करूंक लागलो. भाव भयणीनो, आयज आमी हें उतर जें आयकता, ताचें नांव जुआंव जातलें, ताका नांव हांव जुआंव दिता म्हणून. कित्याक हें नांव देवान जुआंव बातिस्ताक दिल्लें. हें नांव ताच्या आवयन ताच्या पाय मायन दिवं नासलें, पूण तें नांव आंज बोडवे गाब्रियल येवन देवाचें नांव ताका दिल्लेलें. आनी भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान आसा, आमी म्हणटा म्हजें नांव मारिया, म्हजें नांव विन्सेंट, म्हजें नांव हें तें, आमी सगळीं नांवां दिता. पूण भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार हें जें नांव भावार्था वरवीं, हें नांव आमकां देवान दिलां. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा एफेसकारांक पयलो आविस्वोर वोड 3 आनी 4, तो म्हणटा की सर्गींच्या बापान आमकां विचून काडल्या आपल्या पुता वरवीं, की आमी जातलीं ताची
धुवो आनी ताजे पूत जातले म्हणून. आनी आमकां आतां आमी जेन्ना जेजूचेर बाबार दवरता आमी क्रिस्तांव म्हणटा, म्हणजे आमचें नांव आतां क्रिस्त जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या नव्या कराराची भुरगीं जाता, आमचें जें नांव आमी म्हणटा, आमी जॉन, आमचें मारिया, आमचें नांव पेद्रू, आमचें नांव लाद्रू, कितें नांव जावं, आमचें कसलें नांव जावं, पूण तें नांव जें आमकां दिलां देवान, तें आपल्या पुताचें नांव दिलां. आमी आतां क्रिस्ताचें नांव आमचें नांव जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आमचें नांव क्रिस्ताचें जाल्या. हो क्रिस्त तो भितर आमचे भितर आसा, आमच्या काळजान आसा, आमच्या मनान आसा, आमच्या जिवितान आसा. हो क्रिस्त आमच्या तोंडाचेर आसूंक जाय, आमच्या मनान आसूंक जाय, आमच्या खोन्यांनी आसूंक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवान आमकां विचून काडल्यान, आमकां आपली भुरगीं केल्यान जेजू वरवीं, आतां आमचें उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमचें चिंतप जें आसा तें देवाच्या उतरां प्रमाणे आसूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाच्या नियाळ करता, जेन्ना देवान इसायास प्रवादाक विचून काडलेलो, जोआन बातिस्ताक विचून काडलेलो, ताणें सगळ्या प्रवाद्यांक, सगळे जे मनीस आनी बायलो ज्यो आहा देवाच्यो लोक आसा तांकां विचून काडल्यात. तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता, आमी खरेंच आमकां देव विचून काडटा, कित्याक आमी आतां पूत आनी धुवो जाता देवाच्यो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पूत जावन आसा, धुवो जावन आसा देवाच्यो, आमच्यो खोन्यो, आमचें चिंतप, आमची उतरां, आमचो स्वभाव, आमचो सगळें हें क्रिस्ता सारकें जावंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दिसान दीस फुडें वता आमच्या जिवितान, तेन्ना आमची जी उतरां, आमच्यो खोन्यो, आमचें जें चिंतप जाता तें देवा सारकें जाता, आपल्या पुता सारकें, जेजू सारकें जाता. आनी खरेंच हो पवित्र आत्मा आमकां फुडें आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक आमकां शिकयता. आयज जेन्ना ह्या परबे दिसा, जोआन बातिस्ताच्या परबे दिसा आमी फेस्त करता, आमी सगळीं हांगा जीं गोंयां आसा, आमी म्हणटले सांजो बांयन उडकी मारतले. पूण खरें म्हणल्यार हें फेस्त जें सांजोवाचें आसा, आयज आतां ह्या दिसांनी बांयो वयर येवंक ना, आतां आमकां बांयन उडकी मारपाक. पूण आमी जाणो की जोआन बातिस्ताच्या फेस्ता दिसा आमकां फकत एकूच आमच्या मनान दवरूंक जाय की जें उतर आमकां, जें नांव दिलां आमकां, हें नांव जावन आसा क्रिस्ताचें. आमी जावन आसा क्रिस्तांव, क्रिस्त हें जावन आसा आमचें नांव. हें आमचें नांव आमी आमच्या फुड्यान, आमच्या मनान, आमच्या दोळ्यान, आमच्या काळजान, आमच्या चिंतनांनी धरून हें आमी जिवीत क्रिस्ता सारकें जिवन हें आमी आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गींच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक दीस तुमकां सगल्यांक बऱ्या हांव तुमकां आवडयता.